दिव्यवाणी 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 हे वर्ते दीस आमकां फावो केले हे तीन दीस आमचे रिट्रीटचे आमकां देवान फादर रिचर्ड मुखांत्र तुमचे पॅरिश प्रिस्ट मुखांत्र आमचे ब्रदर उर्बाना मुखांत्र मोगाच्यानो हे तीन दीस आमी अशेंच सोडून दिवचे नाका आमच्या जिवितांत आमच्या फॅमिलींत आमच्या दिसाच्या कामांत बदलावन हाडीचे जेजूक आमी आमकांच खण घेवचे जेजूची कृपा आमी सकट जोडून घेवचे जायत्या विचारान आमी जेजू थावन पयस गेल्ले आसा जेजू थावन आमकां वेगळ्याचेर जाल्लो आसा पूण ह्या तीन दिसाच्या रितीरांत आमी सकट जेजू थंय एक जावया आनी कालच्या दिसा आमी हे रितीर सुरू केला आयचो दुसरो दीस आज आमी जेजूक खरेचपणी मेळटले खरेचपणी आमचे दूख आमी जेजू लागीं वांटून घेतले एक कुमसाराच्या साक्रामेंता मुखांत ह्यो आमकां व्हडलो भाग आमकां फावो केला आमकां क्रिस्तांवांक इतलेच हेचो आमी जायतो पुरतो आमी लाभ घेवया आनी जेजू ते एक जावया कुशाल आसात सगळीं कुशाल आसात आवाज येना म्हाका कुशाल आसात हात वयर करून सगळे कुशाल आसात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ओके आमकां आज देवान दिल्ल्या सर उपकारा खातीर सर आजापा खातीर ताची आमी स्तुती करया ताचें आमी गायन करया तेचें नांव वाखनया आमच्या ताळ्या मुखांत्र आमच्या अर्गा मुखांत्र आमी ताका एक अर्गा दिवया सकट बारुया तुमच्या बुकान गीत नंबर पेज नंबर 3 गीत नंबर A5 काल दिलेली बुका सोम्याची स्तुती बुका पेज नंबर 3 गीत नंबर A5 ताळी वाजून वाटून गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर म्हणा गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसूया करून ताची स्तुती म्हणा रिपीट हालेलुया गाऊन हरसूया करून ताची स्तुती हात वर मारून गाऊया 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 स्तुती गाऊया मनात गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर उल्हासान हालेलुया गाऊन हरसूया करून ताची स्तुती मोगाच्या पातक्यांचो मोग त्याने केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातका थावन आमकां मुक्त करच्याक ताची स्तुती गावच्याक तयार केलो पातक्यांचो मोग ताने केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो म्हणा पातक्यांचो मोग ताने केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो आणि म्हणा
तात्यांचो मोगतान केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातकांत धांवन आमकां मुक्त केलो स्तुती ताची करूंच्याक तयार केलो पातकांत धांवन आमकां मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर जोरान ताळी वाजोवन हालेलुया गावन हरसोया करून ताची स्तुती हात वर करून गावया 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 स्तुती गावया रिपिटेशन गावया 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 स्तुती गावया गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर व्हडा उल्हासान हालेलुया गावन हरसोया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया 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 साहित्य बरोबर आपणाको तुझ्या पवित्रात्म्याच्या सत्तेन बरो चड आणि चड म्हाका तुझ्या वर्तमान नाम जेसू हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 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 कशे आहात मगाच्या ना तुम्ही बरी आसात आम्ही जितले काल आयतार म्हणून इगज भरल्या म्हणून पूण आज सोमार जाल्यार इगज भरल्या आमकां भोव खुशी दोन ताळयो दिया पळय तुमकां व्हेरी गुड व्हेरी गुड आमी हांगा आयल्या तर एकामेकाक देवाक मुखार समर्पीत करूं देवाची वळख वर्त्या मापान ओके हांवें उलयलें समजता गी क्लियर आहा गी समजता गी समजनातल्या सांगा जाय मागीर मायक कितें म्हणे गुडेचें पडटलें आमी समजता क्लियर आसा ओके रायट प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो एक पटी एक सुणे म्हळ्यार पेटो आनी पेट्यांनी 3 म्हयने फावटी पिलां दवरतात न्ही गे चड जावन 3 म्हयने फावटी पिलां दवरतात जायती पिलां घालतात आनी वेतात परतून 3 म्हयने फावटी उपरांत पिलां घालनवंत असतात अशें आसतना एक शिव न्ही हे आने कितें म्हणटात अस्त आपणाच्या पोटांत एका पिलाक दोन जायते म्हयने वोवन आसली खंय आनी अशें वोवन आसतना एक पेटो ताचे लागीं वचून म्हणा लागलो खंय कितले म्हयने वोवनचें तुवें हांव जाल्यार पळय कितले फावटी पिलां काडली हांवें तुवें वोवनच्या पयलीं आमी 5 फावटी पिलां काड जाल्यांत म्हणा लागले ताका हस्त म्हणा लागली खंय वय तुवें हर एक म्हयना म्हणल्यार बरें पिलां काडल्या देखून तुका वाट कोणी सोडिना हांवें 1.5 वर्साक एक पील काडलें जाल्यार हांवें वेता आसतना सगळीं वाहनां रावतात मनशां रावतात हर एकलोय रावता आनी म्हाका वाट सोड दिता त्या देखून तुवें 3 म्हयने फावटी पिलां घाल्ल्या देखून तुका कोणूच वाट सोडिना म्हणा लागले खंय
आमच्या जीवनात बावट बो आपुरबाय तरान गट्टा येईन आम्ही गुंडायक वेलो तर देव आमकां वर्त्या तरान त्याच्या मोगाची भुरगीं करून घेता. मात्र न्ही आमचे कसलो समस्या आल्यार आमी ते पूर्ण करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तर मगेचनो आमच्या जीवनात जायते बरेपण हाडूंक पवित्र आत्म्याची सगत आमी मागून घेवया. पवित्र आत्मो आमकां आपयता. पवित्र आत्मो आमच्या संगताची येता. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरता आसतना हर एकी आमकां वर्त्यापणांत पळोवंक वर्त्यापणांत जाणा जावंक त्याच पवित्र आत्म्याची देणी आणि पवित्र आत्म्याची फळां यथेश्ट मापान आमचे जीवन नव्यान रूपीत करता. तर ह्या वेळा पवित्र आत्मो आमचे थंय येवं दी. पवित्र आत्मो ह्या सगळ्या रेती वेळा आमकां जाय जाल्यार प्रेरण दिवं दी. ह्या पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या सक्तेन आमी बरोवंक पवित्र आत्म्याची ससाई मागून घेवया. मोगाच्यानो तुमच्या बुकांत पेज नंबर 146 D23. झिजून बसल्या पवित्र न्याय बापाच्या आज्ञा तो बोलून ये. मनात झिजून बसल्या पवित्र न्याये बापाच्या आज्ञा तो देवून ये. आणि कटी मनात झिजून बसल्या काय भावना पया पवित्र आत्म्याक पवित्र बापाच्या आज्ञा तो देवून ये. मुझ्या कष्टांत आधार जाऊन ये. मनात मुझ्या कष्टांत आधार जाऊन ये. मुझ्या आत्म्या उजवाड जाऊन ये. मुझ्या आत्म्या आधार जाऊन ये. जेजून बसयल्या झिजून बसयल्या येसुम्या पवित्र न्याये बापाच्या आत्म्या आत्मा येऊन द्या आमच्या दय मोगाच्या आत्म्या मुझे देवून ये. मनात मोगाच्या आत्म्या तू
देवून ये मुझ्या दुःखात भुजावून दिवके मनात मुझ्या दुःखात भुजावून दिवके जेजून बसल्या झिजून बसल्या तो हात वर करात पवित्रात्म्याये बाप्पाच्या आत्म्या तो देवून ये सिंग करा झिजून बसल्या पवित्रात्म्याये बाप्पाच्या आत्म्या तो देवून ये मुझ्या कष्टांतू आधार जाऊन ये मनात मुझ्या कष्टांतू आधार जाऊन ये मुझ्या आत्म्या उस्वार जाऊन ये मुझ्या आत्म्या उस्वार जाऊन ये सकर काळजार हात दोरात झिजून बसल्या काळजार हात धरून मनात पवित्रात्म्याये आपल्या पवित्रात्म्याचा येऊचो आसा बाप्पाच्या आत्म्या तुका आज मेळूंक येतलो पवित्र आत्मो येदो देवून ये आमकां आपडूंक तो येतलो झिजून बसल्या अनुभव करा पवित्र आत्म्याचो पवित्रात्म्याये बाप्पाच्या आत्म्या तो देवून ये आमच्या मदतीची येता तो आत्मा आमकां रंगता आमच्या मदगात राव आमच्या मदगात या भुरग्यांचे तुझे वक्त गोड करचो पावस या दिसा वत आत्म्याचो पावस हांगा वतोनी आत्म्याचे वरते भागीदारपणाक जाव दी तो आत्मा आमकां आदार देव दी हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Upon heal them at this time, bless them and bless them at this very moment. Jesus, 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 with your precious blood, Jesus, let them be touched at this very moment. पवित्र आत्म्याची सगत हवळा देवानी सम्या गलने दे तुझे मारांत सम्या जेसु तुझे आदर फल सम्या हालेलुया 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 आता भाऊ उर्बाना तावनो आयची शिकवण आमी आयकुया मोगाचें सकड आमी बसया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सान लुकाच्या 15व्या अध्यायात वचन 11 तावन उपरांत जेजू सांगी लागलो
एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें, बाबा म्हज्या वाट्याक येवचो अस्तिचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापोयन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपले आस्त बोतेक पुरो विकले आनी मेलोलो दूड घेवन तो पयशिल्ल्या गांवांक बायसरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियोन ताणें दूड पुरा विबाड केलो. ताजे लागीं आसलेले सकड वखदावन काबार जातास त्या गांवांत कठीण दुकोळ पडलो. तो व्हड आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एका बडकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरांक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी कांवसो सांगोपुनी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपल्या इतल्याक म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोश जेवण खावन आसात आनी हांव भुकेन मरता. हांव आतांच उठोवन म्हज्या बापाय सरशी वेता. देवाचें उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सकड तुमी कशी आसा ती? ही वापार हांव पुर्ती वाचूंक वचना. कित्याक म्हणल्यार आदल्या हप्त्यान न्ही ताच्या फाटल्या आयतारा इस वापार आसली वेचीक पुताची. आतां म्हजे लागीं तुमचे लागीं म्हजी 2 सवाल आसात. सवाल विचारयेत की विचारयेत जायत न्ही. एक कुटाम जायचे जाल्यार कोण पुरो आसाचे? कोण पुरो जायचे? ऐका ना, आवय बापूय भुरगीं. आवय बापूय आसल्यार भुरगीं आसतात. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. क्लियर आसा की? क्लियर आयकता? हांगासर एका कुटुंबा विशयांत जेजू उलयता. मोगाच्यान सगळ्या वांजेलांनी जेजून कुटुंबा विशयांत कित्याक शिकोवन दिवना म्हणून थोड्यांचे चिंता आपूं ना. वेचीक पुताची वापार हे कुटुंबा विशयांत. आतां म्हजे पयले सवाल, वेचीक पुताचो बापूय बरो या पाड बापूय? ऐका ना, बरो बापूय. तुमच्या जापीक हांव काही आड उलयना. दुसरें, वेचीक पुताचो बापूय देवगी मनीसी. गुड. तुका हांव मागीर तुमी वेचीक पुताच्या बापायक देवाच्या स्थानार पळयतात की ह्या मनशाच्या स्थानार पळयतात? देवाच्या स्थानार. तुमच्या जापेक हांव काही आड उलयना. पूण हांव म्हजी जाप दिवन सुवेता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 वेचीक पुताचो बापूय एक भुरग्यांक सांबाळूंक जायनासलो, भुरग्यांक पोसूंक कळीत नासलो, कुटाम सांबाळूंक कळीत नासलो. एक फेल्युअर फादर, फेल्युअर बापूय. सांगल्यार जिणयेंत कुटाम सांबाळूंक जायनासलो चलवालो बापूय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 तुम्ही चिंतूक आसूंक पुरो. ओ आमी वेचीक पुताचो बापूय देव म्हणून चिंतून आसल्या. पूण हांव बायबल वेळा काळा प्रमाणे देवाचे उतार आमी काणग्योची रीत बदला जाय. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ
ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ರೀತಿ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. आता बापाईला म्हणजे सवाल आहे, कोणसा बापोई आपणे कष्ट काढले असते हांगा तुमी सकट न्हय थडी रस्ते दर्यांत वचून ल्हान ल्हान दोणी घेवन जाला आनी मासली धरून त्या वाऱ्याक पावसाक कठीणायेन काम काडून कळे येयल्ले आस्त एक एकरो जागो इल्ले कितें एक घर बांदलें म्हूण चिंतया. कोण आवय बापय इतल्या कश्टांनी वटलो पूत आनीक काजार जावना, दुवो थंयच आसात घरांत, निमाणो येवन विचारता बाबा म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका दी म्हणल्यार कितले जण आवय बापय तयार आसात तुमी आस्त बदीक दिवंक? कितले जण तयार आसात? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मगाच्यान हांव मुळात कासारगोड वराडेचो तलापाडीचो आमच्या थंय कम्युनिजम सांगल्यार कम्युनिस्ट पार्टी चड आमकां ल्हानपणान कळ्ळें वता त्या वातावरण वर्ता देखून आमी अरियेकांत नेगेटिव्ह बोलोवचे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. कित्याक दास कॅपिटल म्हणलो बूक बरयलो बायबल कंजोणगी कम्युनिस्ट पार्टीच्या मुखेल्याने पयले बोटी की ते जेजूची शिकवण आसा, एक तुका दोन तकले आसा जाल्यार एक तकलो दुपल्यांक दी नाजा ओडून घे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू बरीच सूख नासतना मारल्यार विचार कित्याक मारताय म्हाका तूं, म्हजी सूख दाखोवन दी. स्त्रियांक समान हक्का जेजू लागीं त्या व्यभिचारान सापडल्या स्त्रियेक लागीं हाडल्या वेळार जेजू सगळ्यांक मुखार घालून स्त्रियांच्या हक्का खातीर प्रतिभटनाक थंयच रावता आनी तिच्या तर्फेन तीर्प दिता. स्त्रिये हांवें तुजेर गुन्यांवकार मांडिना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अशेंच आतां म्हजे सवाल तुमच्या लागीं, कसो बापय आवय तयार आसा तुमी आस्तपदीक दिवंक? कितें जावन आसूंक पुरो? आतां आमी आमच्या कुटुंबाक या, आमच्या बेंगलोरांत हांवें कन्नड लोकां मदें आसचे तांकां मस्त आस्तपदीक आसता मालगाड्यान करून दवरली. थोडे फावटी कितें करतात बापय, आतां जाग्याक स्क्वेअर फिटाले घर मॉल जाला विकूंक तयार ना ती. तो ह्या भुरग्यांनी कितें करचें, ह्या प्रायस्त आवय बापयक मारचे धरचे गाड्यांगा लागीं बारा लागीं मार्केटी लागीं इगर्जी लागीं सुरिकान घेवन भोंवचे, बापयक मारूंक बापयक बेश्टोवचे ना लागाड काडटा म्हणचे. हांवें चिंतचे वेचीक पुताच्या धाकट्या पुतांनी अशेंच केलें म्हूण दिसता आस्त दिवंक. ना जाल्यार वेचीक पुताच्या बापयक कितें ताणें कश्ट काडली आस्त वांटे करून धाकट्याक व्हडल्याक दिना तो वांटो, धाकट्याक दिता ताजो हिस्सो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक मोगाचें वेचीक पुताचे कुटाम वेचीक पुताच्या बापयच्या जाग्यार हांव म्हाकाच पळयता. तुमी तितलेच वेचीक पुताच्या बापयच्या जाग्यार तुवें तुकाच पळयचें, स्त्रिये तुवें तुकाच पळयचें. कित्याक म्हणल्यार आमच्या घरांनी जावची काणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें केदाळय म्हणचे वेचीक पुताचो बापय तो कुटाम सांबाळतात न्हू, भुरग्याक वाडयतात न्हू, सलवलो मनीस. कित्याक त्याच वापरीत वटलो येवन म्हणटा वटलो पोतू 25ನೇ वचनांत अशें ताजो व्हडलो पूत शेतांत आसलो. तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नास संगीत ताच्या कानान पडले. साकरां मोडल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाली म्हूण विचारले. साकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शापितायेन पाटी आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक आनी घरा भितर वचना जालो.
पूर्ण ताने आपल्या बाप्पा एक जात मुले बाबा कोळे इतली वर्ष एक गुलाम बरी तुझे खातीर हांव बोललो एकच ती एक कोटी तुझे उदार म्हणून मेळ्ळा तरी म्हज्या इश्टा संगता गंमत मारूंक दर म्हणून एक मोठे पीळ सयत तुवें दिल्लें ना तुजो पूत सगळी आस्त कळवताचेर विबाड गेल्लो फाटी आयला गंमताचेर म्हणल्यार कोणाचेर व्यभिचारी स्त्रियांचेर सोरो पिवन गंमता मारून क्लबू बार पब्बू म्हणून गेल्ल्या पुताक फाटी आयल्या जाले तू फाटी करून आसाय ओटलो येवन विचारता म्हाका ल्हान आसतना सुटवे तुज्या संगता बोटी कापूंक गेले म्हाका इस्कोलाक धाडलें नाय तुजी बोट तुजी आस्त सांबाळच्या खातीर कुडी जाणां सांगता म्हाका न्हिदयलय तुवें एक दीस तुवें एक बोगटे पील हळरे पुता म्हणून 100 रुपये दिवन तुवें म्हाका म्हज्या इश्टा सांगता खर्च करूंक ओटलो येवन आपोवत म्हणटा आमी कशे असल्या बापयक बरो बापय म्हूण येती प्रेज लॉर्ड हालेलुया सिराकाचो ग्रंथ 2रो अध्याय सिराकाचो ग्रंथ 2ऱ्या अध्यायांत दुसरे वचन प्रामाणिक जा तीर राव प्रेज लॉर्ड हालेलुया वो वेचीक पुताचो बापाय प्रामाणिक मनीस गी कशें म्हणटा ती प्रामाणीक मनीस म्हणून व्हडल्या पुताक एक तर करता गुलामा बरें चलयता धाकट्या पुताक गम्मता मारूंक आस्त बोधीक मोगाच्यानो भुरगीं जल्मात हांव पाड जातात की आडवटेक येतात की प्रेज लॉर्ड हालेलुया तांकां आडवटेक वचोवचें जाल्यार कुटुंबांत एक वातावरण आसा जे एक गाद आसा कुडचेलासो पूत कुडचेलात जावचो बेद्दसो पूत बेद्दसो जावचो ह्या वेचीक पुताच्या धाकट्या पुताक ही संवय खंय जावन आयली आमच्या घरांक एक पटी या बापय न्हू आमी करचे सूख कित्याक वता साय व्हडल्या पुताक केदाळय दणसून तरचे बेश्टोन तरचे उठल्या बसल्या गाली हाडचे धाकट्याक कितें करता कोंडाटो करता प्रेज लॉर्ड हालेलुया धाकटो येवन ल्हान आसतनाच कितें तरी दुरा सांगल्यार आमी थंय विचारीन हांव दोगांय भुरग्यांक आपोवन कितें जालें म्हणून ताज्या बोटल्याक बापायन काडचें आनी व्हडल्याक एक दिवचें तुजें केदाळाय असलेंच म्हणून धाकट्याक कितें जाता ओ कितें सू केल्यार म्हजी आवय बापय म्हज्या सांगात आसतात प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या ना ताका एक सायकॉलॉजिकल कारण आसता बापयक एक मलगडो पूत जाल्यार तो ताज्या उपरांत वारसदार म्हणून ताका पळयता ल्हान तावणूसू म्हाका कितेंय सडून जाल्यार ह्या म्हज्या व्हडल्या पुतान घर सांबाळीचें त्या खातीर तो शिस्तेन सांबाळून व्हरता आनी धाकट्याक कशेंय आसूं दितो बिंदास प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सिराक असो कितें करीत एका बापयनी गादीचो बूक 13वो अध्याय 20 आनी 4 वचन भेद वापरिना तो बापय आपल्या पुतांचो भुरग्यांचो द्वेश करता पूण ताजो मोग करता तो बापय ताका शिक्षा लावन सत्राय घेता प्रेज लॉर्ड कितल्या जाणां
आवय बापयक आज तुमच्या भुरग्यांक बेश्टोंक मारूंक दैर आसात वयर गळा कितलेय पटले लोक सांगतात तुका तितके तुज्या भुरग्याक इल्ले बागोवंक जायनाय बाये सांगल्यार तो घर सोडून येता म्हूण भिरांत भोगता ब्रदर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पोर एकली आमी कापुचीन प्रेयरींत मागणे सोडून जावन भायर आयिल्ल्या वेळार एक स्त्री येवन म्हणटा ब्रदर म्हजो भुरगो गांजा सेवन करता ताज्या वयर हात दवरून मागणे कर म्हाका एक पोटी शॉक जालो आनी म्हजे हात पळयले हांवें हात धरल्या तक्षण तो गांजा सोडता जाल्यार म्हजो हात हांवें भाड्याक दिवयत आसलो प्रेज द लॉर्ड लोकांना सूख चिंतापू साबार पटी त्या पात्रापान तकल्याच्या वयर हात दवरल्यार तशें जाता ह्या ब्रदरान तकल्याच्या वयर हात दवरल्यार तशें जाता अशें जाता आजापा जाता आजापा जावची तुमच्या निमती मात्र प्रेज द लॉर्ड हे तुमच्या बरी हस्कतात एका पातक्याचे हात ह्या आतां काही करूंक समर्थी ना पूण तिच्या भावार्थाक हांवें एक दुखयलें ना तिच्या सांगात एकलो घट बॉडी बिल्डर असलो हांवें चिंतलें तिजो पूत तो गी म्हणून अशें पळयलें तो म्हणलो ब्रदर हांवें येद्दोळ भुरग्यांक एक सिगरेट सयत ओडूं ना मागीर तुजो पूत खंय आसा बाये म्हणून विचारलें तिच्या फाटल्यान जावन कोणाक अशें मुखार हाडलें आनी ताका हांवें पळयलें वयर जावन सकला भुरग्यांक ते दोस आसा काळ करता तुजो पूत ब्रदर दाव्यांत शिकोवन आसा 10व्या क्लासींत आमदू SSLC शिकाप ताजे हांव विचारलें ही सवय खंय जावन आयली आणखी 16 वर्सां जावनात बाये थंड रावली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमच्या घरांत पियोन आसा की म्हणून विचारलें वगत रावली तुजो दादलो खंय आसा बाये मौन खंयच्या की उतार ना जाप ना तुज्या घरांत सैतानाक दवर न्हू सकळ बार पब रेस्टॉरंट दवर न्हू म्हज्या लागीं येवन हात दवर म्हणल्यार कितें हे हात मॅजीक करच्यात गी एक क्रिस्तांव भावार्थ्याचे हात एका पातक्याचे हात ह्या हाताक सकत ना आजची सकत त्या कुर्सायल्या जेजूक ताका तुवें तुज्या घरांत हाडून भायर घाल्लाय आतां म्हज्या लागीं हाडून आयल्याय हांवें सांगलें बाये ताज्या कणपट्याचे मार बाये सांगले हांवें ब्रदर तुमी सवकास उलया जोर करनाका दी ताका प्लीज तक्षण हांवें सांगलें तुमकां फादर रिचित करेक्ट मोनीस वोस कुमसार जा नाका नाका बाये ताज्या लागीं धाडनाकाय हांवें सांगलें कित्याक ताज्या लागीं हांवें जोर करून उलोवन वचो तो घर सोडून येता तो जुगात करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आणखी 15 वर्सां बरो नात आवय बापायक भिरांत तो घर सोडून येता घर सोडून वचून काळा करतलो पोटाक मेला नाटल्या वेळार फाटी घरांत येजे वेचीक पुताच्या बापयन केल्ली ओटली सूक तो बापयच्या स्थानार तो सारको रावलो ना भियेलो भुरग्यांक आजकाल पळया आमच्या भुरग्यांक येजाकांनी जावं दी सिस्टरांनी जावं दी इस्कॉलान जावं दी बेश्ट येयल्यार कितें करता आमी वचून जट्टे करता म्हज्या भुरग्याक मारूंक तूं कोण म्हज्या भुरग्यांक बेश्टोंक तूं कोण एखादा वेळा आतां आमी इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांनी घालचे ती सगळी टिचरां टेम्पररी बेजांत आसची तांणी परमनंट एम्प्लॉईज न्ही कितें करता त्या टिचरांक वचून त्या पेरंट्स मिटिंगांत प्रेज द लॉर्ड सांगचे नाका वीद वावली आमी तांची करता कोण तुमच्या भुरग्यांक तितून सारको करचो वेचीक पुताच्या बापायनी हीच चूक केल्ली कोणेय येवन सांगतना साकरांनी तुजो पूत थंय बसून खंय थंय बिडी व्हरता सिगरेट व्हरता सोरो पियेता म्हणटाना
म्हज्या विशयांत तूं म्हज्या भुरग्या विशयांत तूं सांगताय की म्हजो भुरगो कोण म्हणून म्हाका गोत आसा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्यानो आम्ही येस करचे सिराकाचो ग्रंथ 7 अध्याय 20 आणि 3 वचनांत अशें म्हणटा, तुका पूत आसा तर तांकां शिकवण दी, तांच्या ल्हानपणांत तांची गाची बागय, तांची गाची बागय, तांचे पांय सारक्या रितीर बागय, तांची पाट बागय. आजकाल आमी कितें करता, आमच्या भुरग्यांक एक कापी करूंक येना, एक वस्तू रुंबळूंक येना. वेचीक पुताच्या बापोयनी सुसू केल्ली बापोयनी आवयनी गाची बागोवना, एकल्याक मात्र सरसरीत बागयले, गाद्याच्या कामाक गेल्ले, धाकट्याक जाय जाल्ल्या बरी सोडले. ताजो परिणाम आवय बापाय घट्ट आसतनाच येवन बापायकच घरांत हाडून भायर घालता तितलो जालो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कितली जाण हांगा प्राय आसता दुकांत नात, म्हजी भुरगीं म्हाका पळयनात, म्हजी भुरगीं घरांत हाडून भायर घालतात. खंय जावन आयले, बापोय घाल्ल्या पंपाळ्याचेर पूत सोडलो म्हणून एक गाद आसा. हांवें कितें म्हज्या आवय बापाय करता तेच म्हाका म्हजी भुरगीं करतात. एक बॉल कणगेया, तो वळतीक मारा, तो आमच्या लागीं पाटी येता. जर आमच्या आवय बापायक आमी सारक्या रितीर पळयले जाल्यार आमची भुरगीं आमकां सारक्या रितीर पळयती आसली. जर आमी बरत दिल्ले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमची भुरगीं आमकां बरत दिती. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्यानो सकड आमी एक घडीभर उबे रावया. आमचे कुटुंब पाड जाल्यार ताका कारण आमी आणखी जायते वेचीक पुता विशयान सांगूंक आसा. हांवें सांगलें तुमच्या दुसऱ्या सवालाक हांव आड येना म्हणून जापीक. आतां आमी सांग लुकाच्या वांजेलाक या. कित्याक वेचीक पुताच्या एका बापोयक देवाच्या स्थानार पळय जाय. सांग लुकाचो 1 अध्याय 20 आनी 6 वळींत 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक नजरतच्या नांवाच्या एक शहरांतल्या हमकोरी सरशी धाडलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते हमकोरीचे नांव मुरी. देवदूत भितर म्हणालो, नामान कुरपेन बुरलेले सरस तुजे सांगात आसा. ही उतरां आयकून मुरी सगळीच शर्माली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणे इतल्याक चिंतूक पडली. तो वळू देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मुरये, देवान तुजी आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातले. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दिसय. तो व्हरतो जातलो, परमन देवाचो पूत म्हूण ताका आपयतले. पूण मुरी देवदूता लागीं म्हणाली, हे घडचे कशें? हांव आजुनी आमकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमन देवाची सकत तुजेर सवळी घालतली. देखून तुजे जावन सलमोच्या भुरग्याक भाग्यवंत तूं देवाचो पूत म्हणटले. मोगाच्यानो खाजाऱ्यांक आमकां सांगाजे म्हणून ना. कितें थंयसर देवदूतान सांगलें. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो सर्गीचो देव तुजे सांगाता एक जातलो आनी तूं गर्भी सांबाळटली आनी देवाच्या पुताक तूं जन्म दितली. मुरयेन एक आमकार ल्हान चेड भुरगे देखून आणखी जायतो संवाद केलो म्हूण दिसता. ती रडली म्हूण दिसता. जुदे म्हाका पात्रायतले, ये नाका.
मगाच्यानं तो वळूत तू देवा कायलो समजसो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो वळूत गब्रियल पडूया कायलो समजसो. गब्रियल पडू पळयता ताजे योजन जावन आसले ती का जुजे मुल्ल्या दाटल्या लागीं करार जाल्ले, मुदी जाल्ली, एंगेजमेंट जाल्ले. मातेवाच्या वंजेलांत आमी वाचता. मातेव सांगता पहिल्या अध्यायांती 19ನೇ वचनांती तिजो पती जुजे नितिवंत मनीस तरी मुरयेक आपाकीड हाडूंक ताका खुशी नाटली देखून गुप्ती सोडिया म्हणून चिंती लागलो. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेश्वर असो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणलो, जुजे दाविदाच्या पुता, मुरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरांत हाडूंक भियेना काय. तिजे कित्याक तिजे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. गब्रियल देवदूत येवन स्वप्नांत म्हणटा, जुजे शिकपी न्हय, ताका मुखामुखी उलयताची सकत दाटली देखून तो स्वप्नांत येवन म्हणटा, पळय पवित्र आत्म्याच्या तर्फेन तुवें मुरयेक पती जावन जेजूक पोसको बापय जावन संसाराच्या दृश्टेंत रावासे. कित्याक सर्गीच्या देवाक तिजे सांगात येवन रावंक असाध्य. महिमेवंत देव येवन रावलो जाल्यार सकड संसार कितें कितें जातलो. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे योजन न्हय, त्या खातीर देवाच्या योजनाक जुजे तूं साकार कर. ये मुरयेचो पती आनी जेजूचो पोसको बापूय जावन राव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. दाटल्यानो एका दाटल्याक खेदाळाय कळीत आसना ती भुरगी ताजी न्हयगी. प्रेज द लॉर्ड. तरी तो पत्त्याने न्ही भुरगी म्हजी म्हणून सिराका संक्रांत म्हणटा, गदिसो बुकांत म्हणटा, गौचुका अक्कियು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कावलो त्या परव्याच्या पिलांकी पोसता, ताज्या पिलांकी पोसता, ताज्या लागीं खंयचोय स्वार्थ आसना, कानाड न्हू दिता. तशें जुजे देवाचो प्रतिनिधी जावन ह्या संवसारांत बापोयांक एक मार्गदर्शन दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एक बापायनो तुमी जुजेच्या जाग्यार आसाती, देवाच्या जाग्यार आसाती. देवान आमकां कुटाम दिला. सर्वसाव योजनांत कुटाम एक वर्थे योजन जावन आसा, भुरगीं एक वर्थे योजन जावन आसा. त्या देखून आमी एका कुटुंबांत देवाचे प्रतिनिधी. देवाक सगळ्यान रावंक जायना देखून बापोयचो स्थान ताणें घडला. दोळे आमी आमचे दंपया, दोनी हात काळजाचेर दवरया. स्त्रियानो आमको मुरयेक एक घडीभर चिंता. हे कुटुंब सांबाळूंक ती जायते आत्मानी नाळिसाई कश्ट ती सोंसता. धडल्यानो जुजे बरी तुमी जुजेचे प्रतिनिधी, देवाचे प्रतिनिधी. देवाक सगळ्यान रावंक जायना देखून तो एका बापोयक एकल्या कुटुंबांत दिता. तोच देव आदाव लागीं उलयलो, मुखामुखी उलयलो. कित्याक एका दादल्याच्या वयर देवान पत्येनी दवर ताका एका कुटुंबांत ताजो रेप्रेझेंटेटिव्ह, अंबासेडर, ताजो प्रतिनिधी, रायबारी जावन तुका विंचून काडला. दोळे आमी आमचे दंपया. सकड बापायनो बागेवन तूं सांज जुजे लागीं आमी कुमोक मागया. आतां आमचो भाऊ भाग्यवंत कुटुंबा बेसांव घाल आमचेर म्हणून गीत गायतलो. भावाक येना तर क्वायर मेंबर्स तुमी सिंग करा. भाग्यवंत कुटुंबा बेसांव आमचेर घालय. दोळे आमी आमचे दंपया.
स्त्रियानो तुमच्या पती खातीर तुमच्या बापोया खातीर मागा. भाग्यवान कुटुंबा बेसाव आमचेर घाल. सोलोच्या कामी येजुमाचे कुशीक घाल. आणि पण म्हणत भाग्यवान कुटुंबा बेसाव आमचेर घाल. जियांच्या कामी देवाचे कुशीक जिंकले तू आमची माय. मोरये तू आमची माय. जोरे तू आमकां जाय. माता तुजी ससा जेजू तू आमचो राय. मोरये तू आमची माय. झुजे तू आमकां जाय. माता तुजी ससा. मोगाचनो ह्याच कारणा खातीर जेजूनी ओपार सांगले. बापोयांक जेजून सर्गेच्या बापाचो स्थान दिला. एकलो बापोय आपल्या कुटुंब सांभाळच्या खातीर भायर कितले आत्मान मेल्ल्या रे. ताका भायर काम करतना दोस्तात, समाज सोदितात, अन्याय करतात. थोडे ताका आत्मान करतात स्वाभिमानाक. ताच्या मुखार ताच्या आवय बापायक, भाव भयणीक, बायलेक, भुरग्यांक गाली येतल्यार कुटुंबा खातीर तो सक्कड झुजे बरी सोंसता, देवा बरी सोंसता. आनी घरा येतना सतत इतले ताजे दूख. बाप एक बापय जावन लिपोवन धरून दुसरे दीस सकाळी उठून परत्यान कामाक येता. त्याच खातीर वेचीक पुताच्या बापोयक हांव जे देवाच्या जाग्यार दवरता. आनी तशेंच सक्कड आमी बापोय देवाच्या प्रतिनिधी जावन आसाव. सर्गीच्या देवाक आमच्या कुटुंबांत येवन रावंक आसादी देखून, ह्या संवसारांत रावंक आसादी देखून पयले ताज्याच कुटुंबांत, ताज्या पुताच्या कुटुंबांत झुजेक प्रतिनिधी जावन दवरता. आज म्हाका आनी तुका म्हज्या ल्हान कुटुंबांत प्रतिनिधी जावन दवरला. त्या देवाक आमी आमच्या हात वयर उबारून अर्घा दिवया. आमच्या सगळ पातकां खातीर त्याच देवा लागीं बक्षणे मागया. आमी पातकी म्हणून सांगया. कुटुंब सांबाळूंक आमकां कुरपा ना, आदार ना. आवय बापायनो आमी रडया देवा लागीं. त्याच आत्म्या लागीं कुरपा आनी आदार मागया. हालेलुया, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. म्हज्या भावान आनी भयणीनो एक ल्हानशें एक कंतार तुमकां शिकयता. सिंपल आसा, कांय व्हडलें न्हय आनी ताका एक्शन थोडी आसा ती तुमी करचें पडटली. पूण हें कंतार अशें आसा. जेजू आमकां आपयता, आपलो मोगतो दाखयता. जेजू आमकां आपयता, सगळीं येया. पळया, जेजू आमकां आपयता, आपलो मोगतो दाखयता.
जेजो आमकां आपयता सगळी येया मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार घडटले वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले दारार वट्टार मारल्यार दार उगडना तुम्ही असे मारल्यार पात्रान मारल्या बरी मारतात तुम्ही मारूंक ताका एक सिस्टम आसा पळया दारार ताच्या मारल्यार चारच फुटे पळय दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले ओके रेडी दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले रेडी 1 2 स्टार्ट जेजो आमकां आपयता आपलो मोगतो दाखयता जेजो आमकां आपयता सगळे येया जेजो आमकां आपयता आपलो मोगतो दाखयता जेजो आमकां आपयता सगळे येया मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार घडटले मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार घडटले आतां जेजो आमकां चलयता म्हणटा आसतना आमी पयलें ह्या सायडीक चलचें मागीर ह्या सायडीक चलचें राहुल लागण्यान रावचें न्ही ते रावचें म्हणचें चलचें म्हळ्यार आमी चलचें रेडी 1 2 स्टार्ट जेजो आमकां चलयता आपलो मोगतो दाखयता जेजो आमकां चलयता सगळे येया जेजो आमकां आपयता आपलो मोगतो दाखयता जेजो आमकां आपयता सगळी येया मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार घडटले वय 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 मागाण पोळे तुका ते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार घडटले आतां जेजू आमकां आसयता एकामेकाक पळय जाय आसचें म्हळ्यार अशें वणटीक पळोवन आसचें न्ही एकामेकाक पळोवन आसचें जायत की आमी एकामेकाक पळोवन आसोंक शिकता जाय रेडी 1 2 स्टार्ट जेजू आमकां आसयता आपलो मोगतो दाखयता जेजो आमकां आसयता सगळे येया जेजो आमकां आसयता आपलो मोगतो दाखयता जेजो आमकां आसयता सगळे येया मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार घडटले वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार घडटले आमकां थोडे फाटी म्युजीक आमकां थोडे फाटी जेजू उडोवंक शिकयता हांगा थोडे फाटी आमी न्हंयत उडटा हांव न्ही तशें हांगाय उडोवंक शिकयता उडचें म्हणटना वयर उडी मारचें जेजू आमकां उडयता आपलो मोगतो दाखयता जेजू आमकां उडयता सगळे येया जेजू आमकां उडयता आपलो मोगतो दाखयता जेजू आमकां उडयता सगळे येया मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार घडटले वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले
थारार ताच्या मारल्यार दार उगडतले. वय आमी दार ताच्या मारल्यार कंडी जावन आमकां दार उगडतास आनी रेतेर जावन आसा दार उगडोवंक आमी ताच्या दारार जायते मारचे. आतां मिसाच्या बलिदानांत आमी देवा लागीं मारन बडोवन आमी विसारचे जावन आसा. कितें आमकां बरी भुरगीं कर, आमकां तुज्या मोगांत बरो. मोगाचें न्हू. आमी 6:30 वरार मीस आखेर करतालो हांव आनी 6:30 जावन 6:50 म्हणसर आराधनांत कुमसाराक तयारी करतालो. 6:50 6:50 तुमकां सोडटले हांव. उपरांत तुमी कुमसार जावचे आनी तुमच्या घरान येवचे. फाल्यांची रेतेर आमी 7 वरांक सोडूंक आसा. कित्याक तुमकां 7:10 एक बास आसा. पाद्र म्हणा लागलो सकाळीं म्हजे कडेन. हांवें सांगलें तांकां बेगीन धाडया. तर फाल्यां इल्लें बेगीन स्टार्ट करया गे आमी. जायत की. तर फाल्यां आमी 4 वरांक येता. तुमी कितल्या वरांक पळया. तुमकां कितल्या वरांक येवंक जाता म्हण ताच्या पयलें येवन कुर्सावाट केली जाल्यार बरी आसली. मोठी कुर्सावाट करा फाल्यां. आनी फाल्यां कुर्साचें भजन आसतलें. कुर्साचें भजन म्हळ्यार आमी मिसाच्या वेळार कुरीस पुरशांवर हाडटलो हांव आनी ह्या कुर्साक फाल्यां फुलां घालूंक आसतलीं. तुमचे कडेन फुलां आसात तर हाडचे. आमी जायते बडी हेरा कडेन कुर्साचें भजन करता आसतना जायते फुलां हाडून येता. जावंक पुरो ते मोगरी, जावंक पुरो आबोली, जावंक पुरो शेवतीं, कसलीं फुलां तुमच्या घरांनी आसात ह्या भायर जावन तुमी हाडटात, जेले हाडटात, कितेंय हाडयात. फाल्यांच्या दिसा कुर्साच्या भजना वेळार तुमी सगळ्यांनी येवन कुर्साक नामान करूंक आसा. त्या वेळार तुमचे कडेन फुलां आसात तर तुमी हाडयेत. खरेंच मातसो वेळ फुलां घालूंक जातात की कुर्साच्या भजनाक आमी फाल्यां फुलां घालतले. उपरांत ती आमी काडटले. पूण फाल्यांच्या ह्या सगळ्या रेतेरच्या वेळा आमी फुलां घालूंक आसतलीं. आनी फाल्यां कुटुंबाचो दीस जावन आसा. मोगाचें न्हू. तुमची कुमसरां आज जाल्ल्या देखून फाल्यांच्या दिसा आमी आराधना वेळार कुटुंबाचो दीस आचरण करता. त्या देखून सगळ्या कुटुंबान आयल्यार बारी बरें आसा. कुटुंबा वयर जायते बंदड आसतात, जायते बंदपास आसतात. हे सगळे काणोड्यांच्या खातीर फाल्यांच्या दिसा आमी मागचें जावन आसा. घोव बायल भुरगीं सांगाता आयल्यार भोव बरें मोगाचें न्हू. आनी एका दोळे येवंक जावना. आमी कितेंय करूंक जावचें ना. पूण तुमी आयल्यात जाल्यार फाल्यांच्या आराधना वेळार तुमकां सगळ्यांकी तुमच्या खातीर आमी मागतले. एकामेका सांगाता तुमी रावोंक आसतलें आनी भोव आपुरबायेचें आराधन फाल्यांचें आसतलें. आनी आराधनांत पिडा गूण जावची, आंतरीक गाय गूण जावचें, सुडका बांदपास जावन सुडका जावंक पुरो अनंताचे बांदपास, राती न्हीद पडना, मोतींत समाधान ना, जायते बटी आमकां चिंतपा, जायते बटी कितें जाता म्हण कळीत ना, परिस्थिती बिगडल्या, कोणेंय उलयल्यार राग येता. एकट्याने राग येता. काल एक चली आयिल्ली आनी ती म्हणून म्हाका राग येता फादर. कसलो राग येता की म्हळ्यार केस उमटून काडया म्हूण जाता. थोड्यांक असले बांदपास आसात मोगाचें न्हू. ती कांय जाय म्हण करचें न्ही, बांदपास देखून करचें जावन आसा. असले सगळे बांदपास काण उडोवचे खातीर कुटुंबान तडपटी बांदपास पडल्यार जावंक पुरो. थोड्यांनी म्हणचे आमकां कोणें कितें केलां, कोणें करीत म्हणना बांदपास आमी एका रितीर आमी मागोवन घेवचे तडपडी जावन आसा. ह्या तडपडी आमकां कळीत नासा आमच्या कुटुंबान ते पडिल्ले जावन आसात. फाल्यांच्या दिसा मोगाचें न्हू. इल्लें व्हडलें आराधन आसतलें पूण 7 वरां भितर आमी तुमकां सोडटले. त्या खातीर सगळीं कुटुंब फाल्यांच्या एका दिसाक तुमी सांजेच्या वेळाक हांगा आयले जाल्यार भोव बरें आसा. मागीर आमकां कळीत नातलें म्हणचें नाका. त्या देखून आजच सांगलें फाल्यां पिडा कोण करचें, कुटुंबाचें मनपास निवारचें, मागोवणेचें. फाल्यां सांजेर आराधना उपरांत तुमच्या तळवेर आमी तेच पवित्र तेलांत तिरावणी केल्लें तें तेल तुमच्या तळवेक लावन पवित्र आत्म्याची मर मारूंक आसतली. त्या देखून फाल्यांच्या दिसाक तुमी सगळ्यांनी येवंक हांव तुमचे कडेन विनंती करता. आतां मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. बारांचो सर्वेस्परा तुका आमी वंदिता. महिमा तुजी सदांच गायता. काळजांत दीन बसता. तळबारांच्या सर्वेस्परा
तुका मी वंदिता महिमा तुझी स्वताच गायता काळजांत हांव दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायला दैवीक तुज्या बोळ्यान सोम्या जिवीत तुला बोयता दळबाराच्या सर्वेस्परा तुमकां मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गायता काळजांत हांव दिन वाजता मोगेच्या भाव भयणींनो संजेच्या वेळा देवा गाडगा दिव्या देव उपकार बावडया जायते बरें म्हण देवान आमकां केलां बऱ्या मनाची भुरगीं आमकां कर्ण ह्या रेतेरिकेचे बाग ताणें आमकां फावो केला जायते जाणांक मेळिल्लें ताणें तें घेवन पूण तुमी तें घेतलां निजागी तूं देवाची व्हरते आशिर्वाद तुमचे वतो घालतालो आनी तुमी ताचे खातीर दिल्ल्या ह्या वेळाक प्रातिपळ जावन जायत्या वर्त्या मापांनी तुमकां तो बरेंपण दितालो आनी तेच बरेंपण तुमचे वयर मागून पवित्र इंद्राच्या नांवी मिसाचें बलिदान माय मोगान आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताची कृपा देव समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो आमी क्रिस्तांव आनी क्रिस्ताक आमी आपणयला तर आमकां आसचे वांटो दोनूच एक क्रिस्त सांगता आमी वचून बरें करूंक आनी बरें केलें जाल्यार वर्तें समाधान आमकां मेळटलें आमचें तें जायतो संतोश आसतलो आनी त्या वाटेर आमी गेल्या तर सस्नाचें सूख तुमकां फावो जातलें म्हणटा आमचो स्वामी आनी ही वाट जावन आसा सोम्याचीच उजवाडाची वाट आनी ह्या उजवाडाच्या वाटेंत आमी चलता आसतना मोगाचें न्हू आमकां हात धरून मुखार व्हरूंक आमचे सांगता आसा जेजू त्या खातीर जेजू सांगता आसले जायते जाण जो कोण ताका पातयल्ले त्या खातीर वांजल म्हणटा ते ताका सतमानले आनी तांचें तें जायतें बरेंपण जालें आनी आज आमी त्या जेजूच्या वाटेर चलता आसतना जेजूक आमी सतमानल्या तरी प्रत्येक तरेन एम्माउसाच्या वाटेर चलतना निराश जाल्ले जेरुसलेम जावन पयस ते वेताले तांच्या गांवाक ह्या वेळार जेजू तांकां मेळिल्लो जावन आसा पुना जिवन जाल्लो जेजू तांचे सांगता सोल्लो तांचे सांगता तो रावण उंडो म्हणटा आसतना तांकां तांची वळख जाली आनी त्या वेळार तांचें निराशपण तांणी संपूर्ण काण उडयलें आनी तेच दोग जाण शिस म्हणटात आमी वाटेर वेताना जेजू आमचे कडेन उलयता आसतना आमचें काळीज लासतालें न्ही पळया जेजूचें उतर आयकत आसतना आमची खालसां लास जाय मोगाचें न्हू जेच्या उतरांत आसा ती सकत आनी तोच उजवाड आनी तो उजवाड जावन असो जेजू आमकां बऱ्या वाटेक पायता आनी एक वाट आसा आमकां हे सगळें आमकां नाका आमी आमकां कुशेल बरी करता रक्त मासाच्या वंदवण्याक आमी बली जाता रक्त मासाच्या वंदवण्या प्रमाणे आमची जिणी कशी जाय तशें जियेता ह्या संवसारांत 4 दीस आसात ह्या 4 दिसांनी कशें जियेल्यार जाता म्हणून एका तराचे एक गर्व एका तराचो अहंकार एका तराचे स्वार्थ आमी घेवन आमचे इतल्या जियेल्या नंतर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती वाट जावन आसा नासाची वाट त्या करून जेजू म्हणटा म्हज्या बापान ताच्या पुताक एकल्याक ह्या संवसारांत धाडलो जाल्यार तुमचे नाश जायना जावच्याक तुमचे साल्वासांव जावच्याक जायते फावटी जुवांच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 15वी 16वी आनी 17वी वळ तुमी पळयलें जाल्यार सगळे आमचे जिवान आमी कशें थोडे फावटी वायटा व्हरता म्हण दाखयता तो म्हणटा रक्त मासाच्या वंदवण्याक तुमी बली जाल्यात जाल्यार
देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेना, तुमचे थंय तो राज करिना आनी तुमच्या दोळ्यांच्या पुस्तलोणेक ह्या दिसांनी जायती दोळ्यांची पुस्तलोणी आसा मोगाचे न्हू. कितें कितें तुमी वचात एक एका मॉलाक वचात, थंय सांजेच्या वेळार गेले जाल्यार एक एक लायट घालून कल अट्रॅक्शन करतात तुमकां. ह्या दिसांनी खंय गेले जाल्यार सगळं की जाय जाय व्हरते म्युजीक डीजे व्हडल्यान घाल आवाज वेग एक एक बायकांनी एक एक कारागारांनी वेता आसतना हांवें रियली चिंचे ह्या हाचे मोतीन कितें दुसरो रीग लागाय म्हूण. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमी दोळ्याच्या पुस्तलोणेक ह्या वेगाक ह्या आवाजाक पिशें जावचें न्ही. त्या देखून म्हणटा पोकळ दावलातेक बली जायनाका. जो आमच्या पयल्या पत्रान म्हणटा पोकळ दावलातेक बली जायनाका. देव कितें तुका दिता तें बऱ्या तरान घे. देवान बऱ्या तरान दिलां तर घे. ग्रेस्तकायक जेजू विरोध न्ही, पूण त्या ग्रेस्तकायन मेतेर जावन तुजेंच स्वार्थ तूं पळयताय, अन्यायान गळसिताय तर ते विरोध. त्या खातीर जेजू केन्नाच ग्रेस्तकाय आसो नजो म्हणना. देव जाय तें दिता तर घे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पूण तातूंत ताजोच काय भक्त आसतना हेरांच्या जिवनाक वायट करूंक वचनाकात, वायट वाट धरिनाकात. बऱ्या वाटेन चलता आसतना जेजूस आमचे सांगता चलतालो. तसलें जिवन जेजू आमकां दिव दी म्हणून आमी मागया. आमी केल्ले सुखी, आमी केल्ली पातकां थोडे फावटी आमी चुकोन वायट वाटेक काळोखाच्या वाटेंत आनी त्या नासाच्या वाटेक आमी गेले हांव तर, आनी त्या नासाच्या वाटेन आमी आनीक आसा हांव तर फाटी येवंक जेजू लागीं कृपा मागोन आमी केल्ल्या सुखीक भक्षणां मागोन सांगता म्हणया. हांव पातके सोबता देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो कोणी विचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सणून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच अवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंतिकात म्हण प्रार्थना मागता. सर्पदता देव आमची काकत कर, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kakrut, Krista kakrut, Somia kakrut, Somia kakrut. प्रार्थया सर्वेस्परांच्या मोगळा बापा, तुझ्या वर्त्या महिमेवंत सर्गाचे वर्ते दायज आमकां तुवें दिल्लें आसता. आमच्या दैनंदीन जिवनांत उजवाडाची भुरगीं जावं आनी सता नितीच्या वाटेन चलोन खरो संतोष आनी समाधान अनुभव करूंक आनी तुज्या स्वर्ता पावडटान बरो आमकां करपा दी. आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवाट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. ते लोकांचे मळगडे मुन्सिबीदार देखून जमत ताका सतमंतली आनी तांणी सुन्नताचेर मरणाचे फर्माण मारले. तेन्ना सुसानान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, ससनाच्या देवा सगळो गुट तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडच्या आदींच तूं त्यो वळखताय. त्या मनशांनी म्हजे विरोध पडकिरी साक्ष दिल्या म्हणून तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून सांगला ते कांय समय करूंक ना तरी हांव आतां मरोंक जाय. सरस्परान तिची बोब आयकली आनी तिका दिवशी मारूंक व्हरतले तेन्ना देवान दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो तो पवित्र आत्मो जागयलो. दानियलान व्हडल्यान बाब मारून म्हळें,
हे स्त्रीच्या मरणांत म्हाका कांयच वांटो नाका. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. ताणें ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? ताचे मदें उबो रावून ताणें जाप दिली, इस्रायलितांनो, सारकी तपासणी करिनासतना आनी सद्द सारकें सोदून काडिनासतना इस्रायलीच्या दुवेचेर मरणाचें फर्माण मारूंक तुमी इतली पिशीं गाय? मुन्सिपेच्या जाग्यार परतून वसा, कित्याक ताणें तिचे विरोध फोडकिरी साक्ष दिल्या. सगळो लोक बेगीन थंय परतून गेलो आनी हेर मळगाड्यांनी दानियेलाक म्हणलें, हे आमचे मदें बसूं, आतां तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग. कित्याक देवान तुका एका जनतेचें स्थान दिलां. दानियेलान ताका म्हळें, हाका दोगांयकी पयस दवरा आनी हांव तांची तपासणी करतलो. तांकां पयस करताच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेवंतपणान म्हातारो जालाय आनी आतां तुवें आदी केल्ल्या पातकाची केस तुका मेळची आसा. निरापराधी आनी प्रामाणीक मनशाक दिवची मारिनाका अशें सरेस्परान म्हणला तरी तुवें आनी ती निर्णय दिल्याय. निरापराध्याक केस लायल्याय आनी गुन्यांवकारांक सुटका दिल्याय. तर आतां सांग, आमकां खंयच्या रुखापंदात ती दोगांय सांगता मेळ्ळी आसतली देखली? ताणें जाप दिली, एका बाबूल रुखापंदा. दानियेलान म्हळें, बरें, तुजी फोटो तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाच्या दुतान देवा कडचें फर्माण घेतलां आनी तो तुका खात्रून तुजे 2 कुडके करतलो. ताणें ताका धडलो आनी दुसऱ्याक आपूण हाडूंक फरमायलें. ताणें ताका म्हळें, तूं कानानाची संतत न्हय जुदाची, सोबायन तुका बुलयल्लो आनी कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टे करून सोडलें. अशें तुमी इस्रायलीच्या दुवा लागीं वेव्हार करतेल्यात आनी तुमकां भियोन तांणी तुमची खुशी केली. पूण जुदाचे एका दुवेक तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना. तर आतां सांग, खंयच्या रुखापंदा ती दोगांय सांगता आसली तुवें देखली? ताणें जाप दिली, सिंदूर रुखापंदा. दानियेलान ताका म्हळें, बरें, तुजी पोट तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाचो दूत तुका खात्रून तुजे 2 कुडके करून आनी तुमच्या दोगांयचो नाश करूंक हातान तलवार धरून रावला. तेन्ना थंय जमल्या लोकान व्हडल्यान बाबर मारून आपणाचेर विश्वास दवरल्यांक सोडयता त्या देवाक वखाणलो. उपरांत तो लोक त्या दोगां मलगड्या विरोध उठलो, कित्याक दानियेलान ताची फोडकिरी साक्ष तांच्या तोंडांतली भायर काडून दाखयली. मोइशेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे ती केस्ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदतले, तिस केस्तांनी तांकां लायली. तांणी तांकां जीवशी मारले. हे परी त्या दिसा एक निरापराध जीव वाचून उरलो. देवाचे उतार ये. श्लोक. बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. श्लोक. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. सरेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो हापोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना उजेर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथे तूं मागताय. म्हजे खोप भरून ओमताता. श्लोक. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय.
खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया म्हजे सवे आसतली आनी सरेस्पराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. श्लोक. काळोखाच्या बऱ्यांत हांव सडटां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवसना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मोहिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. काणाप्रास जी व्हरती आनी न्हेसणाप्रास कूड व्हरती न्हय. पळय, अंतराळची सुकणी ती ओंपिनात लोभिनात वा तुप्यांनी पुंजायनात, तरी पूण तुमचो सर्गेचो बाप तांकां पसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याक उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करना आपलें हांव कोतड्या वेळा आपुणी सोडोवंक सकत आनी न्हेसणा विशयान तुमी कित्याक कंत करची. शेतांतलीं ती काटपुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गोळानात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एक पुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नी लासतात. त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या बावडताचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियेवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनबावडट्यांनी. आज सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसतलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी करा ताची खुशी, आनी हेर सगळें तो तुमकां दितालो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजीक पुरो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. पुष्य मोगाचें न्हू. काल हांवें तुमकां सांगलें जावन आसा तुमकां एक इनाम दिवंक आसा म्हूण. पळय मो पळय, काल कोणाक मेळो ना तें इनाम, पूण आज म्हणे मेळटा की पळया. आमकां इनाम दिवचें म्हळ्यार बारी खुशी, आमकां दिवचें म्हळ्यार खुशी. कित्याक आमचो पात्रोन सान फ्रांसीस आसीस म्हणटा, दिल्ल्यांत तुमी घेतल्यात, दिल्ल्यांत तुमी घेतल्यात. हें नीज जावन खरें. कित्याक हांवें जायते फावटी चिंतलें हें खरें जाता की म्हणून, आनी खंडीत जावन म्हज्या रेतेरीच्या 100 वर्सांनी हांवें पळयल्लें जाल्यार हर एक घडये दिल्ल्यांत हांवें घेतिल्लें जावन आसा. तर आज परत तें इनाम तुमकां हांव दिवंक आशेता, पूण कंडिशन सेम कालचेंत. एक क्वेश्चन आनी तुमी हात उखल्ल्यार पुरो, ताका जवाब दिवची गरज ना. रेडी? अय्यो देवा, तुमी कितें चिंतात? आमी इनाम दिल्यार तुमगेर येवन रावता म्हूण चिंतात? खंडीत ना, हें ना. जावंकूच जायना, रावंकूच सोडा. एक विजीट करूंक कश्ट जाता, कित्याक म्हळ्यार तितले कामां आसतात. पण न्हय, पूण आमी रावना. इनाम तुमकां दिल्यार आमी संतोश पावता. आतां परत हे रूल तितलीच 6 वर्सांच्या वयल्यांक मात्र, सकयल्यांक लागू जायना. कित्याक म्हळ्यार तें दोगा तेका ल्हान भुरगीं आसात, तांकां तें लागू जायना. आतां लागू जावचें 6 वर्सांच्या वयल्यांक. ओके, क्वेश्चन इतलेंच. तुमच्या जिवनान ल्हानपण आजून पर्यंत कंत नातली, बेजाराय नातली, समस्या नातली, पिडा नातली, कोंकली नातली, तकली दूख नातली, ताप येनातली. असलें कोणी आसात तर चिक्के उबे रावात. चिक्के तुमचो हात वयर करात. मस्त जाणां जाल्यार आमी सोडतेर इनाम दितले. हांव आमगे एक रूल आसा, 10 की चड जाल्यार सोडती घालतले हांव, एक इनाम मात मेळटलें. पिडा नातली,
कन बेजार येनातली समस्या नातली त्या प्रमाणे ताप येनातली गजय तकली दूख नातली असले कोणी आसात तरी तुमचे हात वयर घालात फाल्यां रेतीर जाल्लेच तुमचे इनाम आमी तुमकां दितले कोणी ना ना तुमकां गिफ्ट नाका म्हण दिसता प्राईज काडून कळीत ना की तुमकां मगाच्या भावान आनी भयणीनो वय जायत्या रेतेरींत हांवें इसारता आसतना खंयच्याय एका रेतेरींत कश्ट नातले दूख नातले पिडा नातले वळवळे नातले कळवळे नातले समस्या नातले कोणूच मेळोवंक ना पूण हांव एक फावटी ಎಂತ सवाल विचारता आसतना पडटा रेतेर मंदिरांत एकल्यान हात वयर गेल्लो जावन आसा म्हाका काल न्ही पोर एकलो मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो फादर तुमी थंय आसल्यात ते जाल्यार एकल्यान हात वयर गेल्लो न्ही गे वय हात वयर गेल्लो आनी हांवें ताका म्हळें शाबास बारी बरें आनी तुका हें इनाम येतालें आनी इतल्यार बायल मनशाच्या सायडीर बसून एकली गुवोन पळय लागली तो कोण गाय महानुभावा आनी ताका पळयत आसतना ती म्हणा लागली उबे रावन फादर हो पटी मारता हांवें म्हणलें कितें पटी मारता तो म्हणटा ताका इनाम जाय हांवें विचारलें सवालाक ताणें हात उखल्ला ती म्हणा लागली काल दनपारां जेवताना हाचे कश्ट अर्द घंटो म्हज्या कडेन सांगतालो जाय की ते जाण हांवें विचारलें कितें म्हणजे लाय तुवें कित्याक हात उखल्लोय तो म्हणा लागलो फादर पयलें तुमी सांगिल्लें म्हाका आयको ना पिडा नातलें कश्ट नातलें दूख नातलें कंत बेजाराय नातलें कळवळें नातलें तें म्हाका आयकोना इनाम दिता म्हळें पळय तें मात्र आयकलें ताका हात वयर मोगाचें न्हू जायते फावटी आमी चिंताव आमचे थंय कश्ट आसोंक नजो आसले गाय कश्ट नातले जाल्यार कितलें बरें आसलें जायते जाणांनी म्हज्या लागीं कावन्सिलिंगा येताना म्हणचे आसा फादर म्हाका कितले कश्ट पोर एकली चली आयली म्हणा लागली कितले कश्ट फादर हांव बरी जिणेची येता हांवें म्हळें तो पब्लिकांनी तसोच म्हणटालो खंय हांव बरो हांव कितले फावटी मागता हांव बरें करता हांव म्हळें तूं ताच्या कॅटेगरीक सर्वलाय गे म्हणी जालें ना ना फादर तशें न्ही आमकां देव बारीक कश्ट दिता फादर कित्याक आमकां हे कश्ट उरल्यांक दिना म्हजें एकलें फ्रेंड आसा ताची जिवीत तितलें बरें ना पूण केदाळे हांसोन आसता हांव म्हळें हांसोन जाल्यार देखून तें मेल्यार कळना न्ही गे तुका म्हण विचारलें थोडे आसल्यार मेल्यार कळना गे हांसोन आसतात गे थोडे कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी उदकांत बुडटा आसतना थोड्यांक ते कळीत जायना ते बुडटात हांसोन आसतात एकलो चिंती लागलो खंय वो हांसून खेळटा दिसता वो उदकांत बुडटा वो हांसचें म्हणून ताचें मुखां म्हणून हांसकुरेंत केदाळे तोंडूक तेगेलें आसलें बरें दिसलें म्हण दिसता वो बुडटा वो हात उखलता आनी वो म्हणटा तो हांसता खेळटा थोडे आमी तशें चिंतच्या ताका हांवें म्हळें बाये तें हांसता म्हण ताच्या जिवनान कांय कन बेजाराय ना गी कश्ट नात गी कितेंच ना म्हण तुवें चिंतलें तें म्हाका कळीत ना फादर भितर आमच्या थंय थोडे फावटी कश्ट आसल्यार आमी दाखयनासतना बोवापर बायतारान थोडे फावटी हांसोन खेळोन म्हणल्यार बरी आसता हांव कित्याक कश्टांत आमी जियोंक शिकता तुमी पळयलें जाल्यार जॉबाच्या बुकांत तुमी पळयलें जाल्यार अध्याय 1 ओळ 20 आनी 1 जॉब कसो आसलो दुबळो आसलो गी सांगा ग्रेस्त आसलो आनी ताची ग्रेस्तकाय अशी आसली की देवान कितें केलें कोणीय ताच्या ग्रेस्तकायेक बोट लावन वचो म्हणून ताच्या ग्रेस्तकायेक एक वोय घाल्ली सैतान म्हणटा उपरांत तुवें ताका वोय घालाय न्ही कशें ताका हांवें भितर विकचें पळय देवान ताका बऱ्या तरान दवरलें वोय घाल्ली जावन आसा आनी जेवसार सगळो संवसार भोंवन देवा मुखार देवदूतां सांगाता वचोन रावता आनी त्या वेळार देव ताका विचारता खंय जावन आयलोय हांव संवसार भोंवन आयलो आनी त्या वेळार देव म्हणा लागलो म्हज्या प्रामाणीक सेवकाक जॉबाक कांय तुवें करूं नाय मो आनी ते जाणा म्हणटा हांवें कशें करचें तुवें ताच्या लागीं एक बोट घाली नातल्या बरी ताच्या संपत्ते भोवारी एक बरी वोय घाल्याय तुवें आनी ह्या वेळा देव म्हणा लागलो वच ताका कितेंय कर जीव काडिनाका आनी ताच्या कुडी कितेंय करिनाका जेवसार धांवलो विधवळी जॉबाच्या जिवनान आसले सकडी संपत्ती
ग्रेस्त गाय सगळं त्याचे बोकरे ताचे करे आणि कितें सकड सगळे नाश जाले आणि कितें जालें अकरेक वळून पडून ताचे पूत आणि दुवो ते मरण पावले आणि एकलो येवन म्हणा लागलो सगळे गेले हांव एकलो मात वाचून उरला. ह्या वेळार जोब कितें म्हणा लागलो विण गो हांव आयिल्लो विण गो हांव वेतालो देवान दिला देवान वेला देवाच्या नावाक जाव महिमा. पळया आमकां इल्लें कांय सोडून जाल्यार आमी कितें म्हणटा देवा कित्याक आमकां अशें केलें कित्याक ताका लांब दोरी सोडलाय म्हाका कित्याक असले कश्ट जायतीं जाणां विचारतात. फादर तांकां लांब दोरी सोडल्या फादर. हांवें म्हळ्यार तांची दोरी मोटवी करूंक देव तुजें परमिशन विचारताय तुजें परमिशन जाय ताका. उरिल्ल्यांच्या कंपाउंडाक पळोवन तांच्या कंपाउंडांत तण 5वें आसा आमच्या कंपाउंडांत ना गी पळोवंक कळ जाय थोड्यांक कळना ते त्या देखून तांच्या कंपाउंडा बरें दूर आसा पेट्टा नुण्ण गे हांगा थंय वचून पळय इतू पेट्टा नुण्ण गे निनागे ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. हां तेजें जावचें त्या देखून मोगेचें न्हू आमी चिंचे कश्ट तांकां मात्र हांकां मात्र आमकां मात्र ना आमकां मात न्ही हर एकले जोब पळय कितें म्हणा लागलो देवाच्या नांवाक जावं महिमा. ह्या वेळार पळया जोबान चिंतूना हांव दुसऱ्या देवा लागीं वेतालो म्हाका ह्या देवान जायते कश्ट दिले सैतान म्हाका जायते नाडटा सैतान सगळे सत्यानाश करता म्हूण देवावंक ना. आमी इल्लें जाल्यार कितें करता धांवता कोणेक लिपोवन म्हणल्यार बरें म्हज्या रेतीच्या ह्या सगळ्या अनभोगान हांव तुमकां सांगता मोगाचें न्हू जायतीं जाणां आपा लिपा म्हणून दुसऱ्या देवा लागीं धांवून आज तांचे कश्ट वाडोवन घेतल्यात जायतीं जाणां म्हज्या लागीं कावन्सिलिंगाक येतात तांचे कडेन उस्तून पळयत आसतना सच सांगचें पडटा कित्याक हांव बसता त्या सक्रामेंताच्या कोपेलांत आनी हांव सांगता तुमी पटी मारता जाल्यार तुमकांच आनी सगळे तांचे उस्तून पळयत आसतना लिपोन दुसऱ्या देवा लागीं वचोन आमच्या देवाक मान दिनासतना एका निजा देवा सांगाता रावनासतना मोगाचें नांव जायतीं जाणां आमी कातोलिकां क्रिस्तांवां बेमानी जायतीं जाणां पडकिरी जोबा बरी आमी म्हणटा आसल्या कितेंय जावं दी पोरेकली आयिल्ली ती म्हणा लागली फादर कोणी कितेंय सांगूं दी हांव जेजू सांगाता रावून मोरोंकी तयार जियोंकी तयार आनी ते जावन आसा जोबाचें जिवान इतलें आबुरबायेचें जावन आसलें की खंयच्या वायटाक तो वचोंक ना. तो म्हणा लागलो म्हज्या देवाचें नांव सदांच जावं म्हज्या देवाच्या नांवाक महिमा जावं ताचें नांव म्हज्या जिबेच्या तळवेर तोंडाक घालतलो. उपरांत कितें जालें परत गेलो जेवणसार देवा म्हाका रावता आसतना म्हणा लागलो देव पळयलें तुका हांवें इल्लें स्वातंत्र्य दिलें सक्कडी सत्यानाश केलें न्ही आतां पळयलें तो प्रामाणीक रावला की ना. जेवणसार परतून नाडन म्हणा लागलो तूं ताच्या कुडीक एक बोट लाय आनी पळय कितें करता पळय तो आनी खंडीत जावन तो तुका प्रामाणीक रावना. आनी ह्या वेळार देव म्हणा लागलो ताचे जीव काडी नाका कुडी कितेंय कर. धांवलो जेवणसार धांवून वचून ताच्या कुडीक रुवां जालीं त्या रुवांनी पू देवलो त्या रुवांनी रगड देवलें करजतालें इतलें करजतालें गोबरांत जॉब लोळ्ळो मात्र न्ही त्या मातयेच्या मडक्याचो एक कुडको काडून ताणें करपूंक सुरू केलें कावळो आयलो त्यो कुडकोय ओडनोर गेलो. आनी ह्या वेळार तो कश्टात आसतना जॉबाची बायल येवन म्हणा लागली जाय गे तुका देव. जायते जाणां घसेंत नाडचें ताणें सांगलें फादर म्हूण हांव गेलो ताणें सांगलें म्हूण तुका तकली नांगी म्हूण विचारचें हांवें तुजो देव नांगी तुका कळीत नांगी ताणें सांगलें हाणें सांगलें म्हूण बेश्टेन तरी रिजान दितात जायतीं जाणां पोटी मारतात कित्याक सांगनात तीं सच सांगनात. म्हज्या भावान बेडीन हांव फाटल्या दिसांनी आमच्याच कोपेलान एकली बायल मनीस आयली तिची नात उलय नातलें ताका तोंड उतरां येनातलीं तें सडन 8th स्टँडर्ड आसलें ताका उलोवणेंत रावल्लें
आणि ह्या वेळा ती आमच्या लगे खंय घे वचून मागीर आमच्या लगे आपणान आयली आमच्या लगे आपणान येता ब्रदर उर्बानी आसलो हांवें आसलें आनी हांवें कपेलांत तिका एक सवाल विचारलें बाय खंयच्या अन्या देवा लागीं म्हणून गेल्यात की ना फादर आमी आपोट्टू क्रिस्तांवां होय गे आपोट क्रिस्तांवां गे ब्रदर उर्बान परत परत म्हणा लागलो फादर पोटी मारता ही बायल मनीस कंडीस जावन गेल्या ही पटी मारता ना फादर म्हाका बाती फादर फादर हांव वचोना फादर ओगेत रावले हांव त्या दीस नेक्स्ट तांचे संबंधा कडेन विचारता आसतना ही बायल मनीस हर एक पटी आसाना देखल्या मापल्या लागीं धांवता आपय तिका म्हळें हांवें आपय आयली 15 दिसा उपरांत थंय विचारलें तुका लत दिसना गे हांगा आमच्या मुखार रावंक त्या सक्रमा मुखार रावन पटी मारताय न्ही गे जिवे पटी मारताय न्ही गे मल दिसा मागोन घेताय न्ही गे म्हळें हांवें माफ करा फादर गत्तू नासलें तुका कळीत नासलें तुका कितें सांगचें फादर काल आज वचोन पोर गेल्ली गे खली एक मल दिसा पडिल्ली संतती म्हणून मगाच्या न्हू जायतीं जाणांक हें कळीत ना आमी हेर देवा लागीं वचोन नाका जाल्ले कर आमचे कश्ट वाडोवन घेतले जोब आपले कितले कश्ट येवं दी भियनातलो बायल म्हणा लागली तुका जाय की देव पळय तुज्या देवान कितें केलां तुज्या देवा विरोध उलय तुज्या देवाक नाका जाल्लो सिरप घाल तुज्या देवाक गाळी दी कितें म्हणा लागलो जोब बाये पिशें लागलें तुका त्या कश्टांत सगळें आंग करचीन पडलां सगळें गेलां तो म्हणा लागलो बाये पिशें लागलें तुका बरें देवान दितना आमी घेतिल्ले आतां कश्ट आमकां येतना आमी घेवचे न्हय गे पळया बरें देवान दिता आसतना जायती मासली मेळटा आसतना कोण हाडन आमी इल्ली इकल्या इल्ली केल्या न्ही गे आतां आमचे जाळ घालता आसतना मासली मेळना कोणें गे कितें गे केलां केरळाचो पुतवाळ आयला ताणें कितें गे केलां फादर आमकां हे आत पिश्यान म्हागे भाव भयणी नाव जायते वटी आमी चिंती नाव जायते जाण म्हणटात म्हाका बोटीक बेजार करूंक वतना कोणें गे कितें गे केलां फादर हांवें म्हळें पोर मस्त मासली मेळटाना कोणें कांय करूं ना आसता त्या दाळा उक्तें दवरलें आसता तुज्या बोटीक नट्ट घालूंक आतां नट्ट वो चिंता हर एका दिसा ताका रेव मेळिल्लो बरी मासली मेळा जाय म्हणून अशें आमी चिंतूंक जाताय मेळटना मेळटा देव दिता दिता खंडीत जावन दीन सरवलाय तो दीन सरवला ना काल तेव निकलो म्हणा म्हाका फादर बोटीर मासली उणी जाल्यार म्हळ्यार सायबा तितली मासली मेळची तूं ओड तूं चिंताय काल हांगा मंगळुरांत आनी मालपेंत मात्र बोटी वेतात म्हणजे सगळे आख्ख्या संवसाराचे बोटी वेतात पिलां काडूंक सयत सोडिनात मासलेक तुमी आनी खंय ना मासली मेळची प्रकाश ल्हान सुंगटां सयत तर नाटाय न्ही रे व्हड जावंक सोडिनात व्हड जावंक सोडिनात आनी अशें आसता पोरेक लोकांनी म्हणालो ही ल्हान सुंगटां फादर व्हड जावची घेताळा व्हड जावची पोटांत म्हजे भावन आनी भयणी न्हू जायते फुडें आमी चिंती ना चिंतलें जाल्यार कितले आबर बाय न्ही गे इतले बोटी वेतात कितले मासली धरतात जाल्यार त्या सागोरांत आनी गे मासली आसा देवा आनी गे मासली आसा आमच्या आशेक घट ना म्हण कितें करूंक जाता आनी गे मेळाचे आनी गे मेळ्ळें एकच दिसांनी ग्रेस्त जायचे थोड्यांनी म्हणचे आसा फादर 1-2 म्हयने कांय मासली मेळना ते जाणा विचारचे पयलें बरी मेळ्ळी फादर 10 वर्सां आमी बरें घर बांदलें फादर बरीं जालें फादर आनी 2 बोटी घाले फादर आनी घालें जायचे आनी कितें जायचें देवान ते बोटीन फुल्ल हर एक दिसा बरो थंयच्या मापाची मासली दिवची गी जेजून सांगो ना हांव बरो थंयच्या मापाची मासली दिवंक आयला हांव बरो थंयच्या मापाचें जिवीत दिवंक आयला जिवीत तें सस्तीक जिवीत तो दिवंक आयला तर मगाच्या भावान आनी भयणी न्हू आमी जायते फावटी चिंता आमी केल्लें जाता म्हण ना जो म्हणा लागलो देवाच्या नांवा विरोध म्हज्या जिबेच्या थळवेर सयत हांव एक शब्द पाड उलोवचो ना म्हज्या देवा विरोध हांव उलोवचो ना
तीच जावन आसा समर्थ्य एका मनशाची, तीच जावन आसा भावार्थ एका क्रिस्तांव भावार्थ असो. आणि तस जाल्यार बरें म्हण मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी जिवंक जाय. जायतीं जाणां माथ्यार टोपी दवरतात तुमकां, कितलेशे जाणां येतात म्हज्या लागीं आनी म्हणटा फादर आमकां कळीत नासलें, फादर दिले पयशे विचारले, फादर थंय घाला म्हण सांगलें, फादर हांगा व्हरून घाला म्हण सांगलें, फादर आमी घाले आनी घाले आनी घाले. सत्यानाश जाल्याचे पयशेय गेले आनी हाचे पाय इल्ले जरले आनी नाका जाले प्रॉब्लेम काडून आयलो भागवून भागवून भागवून. पयले इल्लो म्हणी नीट आलो, आतां फुल्ल भागवाला. म्हज्या भावान आनी भयणीनो वचनाकात. जायते जाण बोलपे भायर अशें करनासात. कांयच करूंक जायना मोगाचें न्हू. एकल्यान कितेंय पूर्ण दवरचें, एकल्यान नाडो दिवचो, तुवें तो बांदचो त्या काळ्या नाड्यांत. ती पुरो बांदून घेवन मोगाच्या भावनांनी पिश्या लागले तुमकां. कळीत जायना क्रिस्तांव समर्थीक. हांवें उरपाना म्हणचें कोणी कितेंय करून ह्या आमच्या भुरग्यांक आमी सोण सोडचें नाव. अस जाल्यार बोलप्या जावन आमी सुडका दिवय जाय. तुमी वचून पळया मोगाचें आमचें एक कॅपिजीन मँगलोर चॅनलांत आसले आसा तशें प्रोग्राम आसले. तातूंत माट मंत्रां कोणाची कुतांत्रां आमचे एक संवाद 45 निमिशाचे आसा. तुमी पळोवना जाल्यार वचून पळया आनी त्या दाळा तुमकां कळटा हे कशें तुमकां मांकोड करतात भितरल्यान म्हणून. आनी तुमकां हांव न्हीद जावन सांगता मोगाचें न्हू, म्हटल्यार की जायते केसी येतात अशें कोणे कोणे कितें कितें करचें, नाका जालें करचें, भुरग्यांक वायट करचें. देवा कशें मरतात म्हूण कळीत जावचें ना मोगाचें न्हू. कितले पुरो विदोळी करतात. कित्याक? आपलेशी आशा, म्हाका तें जाय, म्हाका तेंच जाय, हाची आस्त लुटी जाय, हाचे पयशे लुटी जाय. कितले केस येतात दिसाक. नाका जाल्ल्याक कित्या वचा जाय, कित्या पयले मेट दवरी जाय. आमी पयले मेट दवरल्या देखून मात्र ताणें आमकां ओडूंक जाता. तूं वचनासल्या तो कसो तुका ओडटा? म्हज्या भावान आनी भयणीनो समजून घेया. जेजू लागीं तुमकां कळीत ना साला इसारा येया, खंयच्या वेळार जाय जाल्यार फोन करा म्हाका, हांव आसा. भियेना. कित्याक देवान आमकां भियोंक धाडूना, सुटकेची वाट दाखोवंक धाडला मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून केदाळ येया तुमी आमच्या सेंट अन्ना प्रायरीक आनी इसारा. बेश्टें वचून सांपडनाकात. तुमकां दाखले दिले जाल्यार सगळो दीस वचोंक आसा. तसले दाखले म्हजे कडेन आसात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. फाटल्या दिसांनी एकली बायल मनीस आयली आनी म्हणा लागली, फादर आमचे तूं आनी एकलो वट्टू गेला, आमकां विधेय जायनासतना हांव विधेय जावन वचोन काजार जालां. घोवूय आयलो, बोगसूंक तूं तयार ना फादर. आमी जायती प्रॉब्लेम आसली मोगाच्या न्हू. तांकां येवन सांगतालीं असली प्रॉब्लेम आहा. ती घरांत समाधान ना, घरांत धरलें जायना, घरांत पयशे नात, हर एक फावटी आर्थीक समस्या, भुरगीं सारकीं नात, भुरगीं वायट वाटेक गेल्यान. हांवें ताका विचारलें कोणाचें भुरगें तें? आमचें. कितें जालां तें आमी सांगलें आयकोना. असल्या कडेन काजार जायचें म्हणलें तें आमच्या आनी एकल्या कडेन काजार जालां. क्रिस्तांव? वय क्रिस्तांव. आतां काय बायला गांवांत आसा. हांवें एकच सांगलें तुमची प्रॉब्लेमां सगळीं सॉल्व जायचे, तुमी बऱ्या वाटेन येयचय, तुमचें कुटुंब एकवटान जियेल्यार मात्र हें साध्य जाता. कितलें आर्ग्यू केलें मोगाचें न्हू ताणी सांगलें एकच, आमकां हें साध्य ना फादर, आमच्या थंय साध्य ना. जायत साध्य नासल्यार तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक म्हज्यान साध्य ना म्हळ्यार. वय गे फादर तें एक सोडणो बक्षूचें एक सोडणो दुसरें कितें म्हणी सांगतात गे म्हळ्यार. म्हळ्यार पणसाचो टायम त्या वेळार वचून येयले आपळ घरा म्हळ्यार. कित्याक म्हळ्यार हांकां इतलें सुलभ बक्षूंक आपल्याक तुवेक जायना तर आनी कितें करूंक जाता तुमचें जावन. मागीर अल्टार कितें आयलीं मग फाटीं येवन सगळें एकामेका लागीं उलयलीं. आतां सगळें कुटुंब एक जालां. आयल्यान मात्र काल न्ही परवा दुबय जावन आयली म्हण दिसता. हर एक फावटी ती बायल मनशान म्हणचें फादर देवाच्या रुपारूच तुमी आयल्यात म्हण दिसता फादर. आज आमचें कुटुंब कितलें आपुरबायेचें जावन आसा फादर. तांचें एक दुसऱ्या वाटेक गेल्लें ताकाय पाटी हाडन ताकाय सारक्या वाटेर दाखयल्लें जावन आसा. ते म्हणटात फादर देव बरें करूं फादर. हांवें म्हळें हांवें कांयच करूं ना, तुमी एकामेका बक्षिल्ल्या देखून हें जाल्लें जावन आसा. म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमचो जिद्द, आमचे क्रोध, आमचो राग, आमचे दुस्मान कांय काणून
बक्षण दिन आसतना आमी बसता न्हय आतां ते सगळे कुटुंब एक जाला तेतू तांच्या सगळ्या कुटुंबाक भायल्या दुबय आपणवर न्हू तांकां काम काडून दिवन आसा मात्र न्ही आज तांचे सांगात ती वचोन रावोन आसात आज एकामेका सांगात तांणी मागले एक 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 ती सांगतात म्हाका परत एक 4 दिसा पयले तांकां सगळ्यांक सांगात येवचे खातीर तांच्या नेण्ट्या भुरग्याचो एक पासपोर्ट ते गुरुवारच जायनातले भुरगे कितलीं वर्सां जालीं आनी काजार जावन गुरुवार जायनातले केन्ना आनी बगसिलें आतां तांकां भुरगें आसा ल्हानशे नेण्टे भुरगे ताचो पासपोर्ट येवनातलो ती म्हणा लागली फादर मागा फादर तो पासपोर्ट येवंक आमकां सांगात येवेत न्हय काली मेजून 12 घंट्या भितर ताणें म्हाका परत फोन केला पासपोर्ट आयला हांवें म्हळें माग देवा कडेन देव दिता खऱ्या नितळ निर्मळ काळजान मागतना दिता असले आडकळे आसल्या दिना त्या खातीर जॉब म्हणा लागलो देवा विरोध हांव केन्नाच वेसना देवा शिवाय म्हाका कोणूच ना वच म्हजो देव मगेच्या भावनांनी भयणीनो तेच एका निजा देवा लागीं रावात आनी निजा देवा लागीं रावतना जायतें बरेंपण जाता कोणा कोणा लागीं धांवनाकात मोगाचें न्हू थंय धांवचें हांगा धांवचें तशें जाल्यार कसलेय विधवळी आसा तर सांगात आमी येता आमी तुमचे वांगडा बसता आनी तुमचे ते कसले विधवळे आसात ते पळया ते कांय भिवोवचें नाका जायत्या जाणांक परवा एक दीस आमी तण्णीर भाव येवंक आसा 11 तारखेक त्या दीस थोड्यांक हांगाच येवंक सांगलां कित्याक म्हळ्यार त्या रेतीच्या वेळार आमी हांगा आराधनांत आसतना आमकां कोणी येवचें आसा तांकां हांगा आपयलें जावन आसा आमी तशें मोगाचें न्हू तुमी भियोवचें नाका तुमी एका दोळे गेल्यात तर पटी सांगनाकात कोणी काय म्हणना केन्चो ह्या आसा की तुमकां जोर करिना मोगाचें न्हू आमकां तुमची बिरमत आसा कित्याक आमकां कळीत आसा तुमकां करेक्ट गायडलायन्स नातले देखून तुमी लिपोन लिपोन गेल्यात सांग पुरो पूण तातूंत मेतेर जावन तुमचें जिवन पिडार करिनाकात सत्यानाश करून घेनाकात आमचो जेजू आयलो नाश करूंक न्ही आमचो जेजू आयलो आमकां बरें करूंक आमचें जिवन बरें करूंक आनी आमच्या जिवनांत जायतें जिवीत भरूंक आयिल्लो जेजू त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो एका निजा देवा तें पातयेया एकामेका बगसिया काळजांत जावन बगसिया तुमी चिंतूंक पुरो पात्रां कितें सांगता काय जाय जाल्यार म्हाका येवन मेळ्ळा त्या कुटुंबाक टाक्का म्हूण तुमकां फोन करून दिता वायलेट बाय म्हाका कांयच मेळना तांचें नांव सांगूं कित्याक म्हळ्यार बरें जाल्लें जावं दी वायट जाल्लें जावं दी कोणीच शाश्वत न्ही हें बरें जाल्लें कुटुंब आज म्हणटा फादर आमकां ती वाट तुमी त्या दीस कितले फावटी परत 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 सांगिल्ल्या देखून आज आमी बगसून आज कसलें एक सुटकेचें कुटुंब आमचें जालां मोगाचें न्हू कितले दीस फाल्यांच्या दिसा त्या आराधना तुमी येता आसतना आनी आयच्या दिसा कुमसार तुमी जाता आसतना वचून जस्ट हांवें तें गेलां हें गेलां हें गेलां तें गेलां म्हणा खरें कुमसार जाय काळजाच्या गुंडा येता सगळें बरें कुमसार जावंक जाय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ती जावन आसा सुटका ताच्या बदला कितेंय हांवें सांगलें 2 शब्द सांगले आनी आयले ते कुमसार न्ही न्हीच कुमसार हांवें पळयलीं जावन आसात डिवायन रेटिसंटा पोट्टांत एक एक कुमसार जातना सगळीं विधवळी वचोन नवें जावन तें घडटलें सुटका डेलिव्हरन्स म्हळ्यार तें आमी कितलें रेतेरी देखून आमच्या देवस्पणा देखून आमी बरीं जाल्यार तें आमकां गरजेचें मोगाच्या भावनांनी भयणीनो एक कुटुंब बोवा परमेतारान सुटका जाली एका कुटुंबाचें डेलिव्हरन्स जालें तें जावन आसा देवाक आमी दिवची वर्ती काणीक तर आमी एकामेकाक बगसिया एकामेका सांगाता एक जावन रावया द्वेश आनी सोडा वटपण सोडा नितळ निर्मळ जावन संपूर्ण तरां सरळ जिवन जियेवया कोणेय म्हाका व्हडलो म्हणल्या क्षण हांव व्हडलो जायना या धाकटो म्हणल्या क्षण हांव कांय धाकटो जायना कालतो जाल्लो तो वर्तो जाता वर्तो आपणागत करता तो कालतो जाता मोगाच्या भाव भयणीनो प्रायज तुमी आज विन जावनात फाल्यां परतून तुमकां एक अवकाश आसा तो अवकाश उगडोन घेनाकात फाल्यां हे क्वेश्चन आसतलें आनी त्या क्वेश्चनान तुमी विन जशें जाल्यार बेजार पावनाकात पात्र टफ क्वेश्चन दिता ही सिंपल क्वेश्चन ही घाले टफ ही बारी सिंपल क्वेश्चनां तुमी विन जावनात फाल्यां इल्लें इजी क्वेश्चन दिता थोडे फावटी सप्लिमेंटरी दिल्ली इजी दितात न्ही तशें फाल्यां सप्लिमेंटरी एग्जाम आमेन पेज नंबर 111 111 C12 घेऊंडो सोम्या घेबा काळजा
भुरगीं घेऊन सोम्या घेवा तुझे सत्तेन तुझे संगी आज भेटत कनी कोवी गोवा उंडो वायनाची काल जिली आमची करून पोवी जाऊस वाड आमचो सोम्या कानी घेवली घेऊन सोम्या म्हज्या मोगाच्या भावणेन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पत दात्या बापा मानतात असले जा म्हणो मागात सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा या काणेके जरी सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या आलतरी बस समर्पित करता तांचे उणेपणाचे बरते कंदी आणि एक नितळ निर्मळ काणीक जाव निर्मी आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळसा उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वसोया सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि सृष्टाच्या देवा सरकाळी आणि सताय आम्ही तुका दिन वसूंक फावो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्याचो ह्या संवसारांत सगळे मनशाक कोण रस्त असतना तांच्या उदारगते खातीर आनी तांच्या साल्वसा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत दान दिलय ताणें आमचो असोय मोग केलो की ताच्या कश्ट मरण आनी पुन्हा जिवानपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलें त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सतळबाळ निरंतर गायता तुजे मुखारी दरबारांचो सर्वेस पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय जय सर्वे पोराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय ओम सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तू पवित्री तू सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करळचे हे रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात जेजू जीवन जाला
जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासताणी पुन्हा जिवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उगडास काढता आणि वो जिविताचो उंडा आणि सोडवाची काल तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवं आणि तुझी सेवा करूं आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगस्य दिला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगेन बाप्पा पेत्र पावल आमचे गोळी बाप्पा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जेवणपणाचो परवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक पावक आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ह्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ्याची आनी मोवाळ्याची दिश्ट घाल सम्या प्राचीचो संक्रमेंत संभ्रामूंक ते आयती जाल्ली आसता सगळे तांची काळसां मनां नितळ जावच्याक एक बरें कुमसार जावच्याक तांकां तूं प्रेरण दी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सगळीं उडासां घाण खरें कुमसार जावन जिविताची सुटका ती जोडूंक फावो जावं दी हांव काळमेरे देवाचे मागीर सांगाती भगेन दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांधार आणि वैभव तोका सस्नाच्या सस्ना चिजून शिकेलेले तेंच प्रार्थना भक्तीन सांगता आमी म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळण्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवा सर्वेस परस सर्व वायटांतले आमकां नेवा दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या चडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रखतले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पत्कनले सुटय आनी सर आकादांतले वाठय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम तांबळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक समेजेची शांती समाधान आनी माये मोग सदांच तुमचे सोवे आसो मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप पडतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप पडतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त हर एका कश्टान नश्टान सुखान संतोषांत दुखांत पिडेंत आमचे संगता वांटेली जावन आमकां बरेपणाक पावसो जेजू होसू हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी समय तुमच्या पुरुषाक म्हाका पावना तुमच्या उतरांस तुमकां भलायकी मेळटली पेज नंबर 178 D60 पेज नंबर 178 D60
तुमी खावंक दिलें हांव तानेलो तेन्ना पियेंक दिलें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवे एकवटान रावा संवसारार म्हजें काम तुमी मुखारसून व्हरा म्हजे खरे पाटलावदार जाया हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव तानेलो तेन्ना पियेंक दिलें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें प्रितुमीचे रोज दिवचे मीठ तुमी ताचे सरी जाल्ली जावं तूं जावची न्ही बरेपण बरें मन दाखोवन उतरां कोरल्यांनी वांटून म्हजो सगळो संत्यांनी हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव तानेलो तेन्ना पियेंक दिलें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें जेजूक आमी सेवला आमच्या काळजांत आमच्या कुडींत आमच्या सगळ्या जिवान तो आयला तो जेजू आमकां सांगता जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता आनी तो सस्नाक जियेतलो कित्याक भोव अपुरबायतरां पवित्रतेंत आमी जेजूक सेवलां तरी खंडीत जावन ते बरेंपणू आनी सस्नाचें जिवीत आमकां पावो जाता ह्या घडये मोगाच्यान एक घडी भर आमी नियाळ करया प्राचिताचो सक्रामेंत आमी थोड्याच वेळांत संभ्रमता हो सक्रामेंत काल हांवें सांगले बरें आमकां मेळिल्लो एक भोव अपूट नितळ जावंक व्हरतो अवकाश आनी तसल्या अवकाशांत जेजून आमकां आपयला आमी आज आमची पातकां रडोवन ह्या पातका खातीर आमी संपूर्ण तरां सुडका जोडूंक जेजू कडेन मागया पयले मेट जावन आसा आमचे थंय दूख तो तुवेची पोत म्हणा लागलो हांव कित्याक असो कश्ट येता ही कसली अडचण म्हजे थंय म्हज्या बापाच्या घरा कितलें बरें आसलें
दूख ताका बगले मोगेचे भावान आनी भयणीनो तुमी केल्ल्या त्या पातकाक दूख बघा हांव पातका वयर पातक केला कितें जालें म्हण विचार नाका सिराकाचो ग्रंथ 5 अध्याय 1-7 ओळ आमकां सांगता तुजो देव सश्टेक दाळ येसो क्रोध आनी बरेंपण ताचे थंय सदांच आसा पूण गळाई करिनाका गळाई करिनाका हे पातक रड म्हणटा सिराकाचो ग्रंथ घे एक निर्धार वेचीक वेच म्हणा लागलो हांव उठतालो आनी वेतालो म्हज्या बापा लागीं आज तुजो निर्धार जावन आसा भोव वापरपाचे सुडसुडीत निर्मळे कुमसार जावचे कितें तें सुडसुडीत निर्मळ म्हळ्यार म्हज्या पातकांत म्हज्या काळजाच्या गुणांत हांवें कितें लिपोवन धरलां लजेन जावंक पुरो उडास नासतना जावंक पुरो हाड तुज्या उडासाक फातक हाड तुज्या उडासाक आनी आज ह्याच जाका मारिपा जेजूस थंय बसोन हे पातकाचो बरो खाण घेवन वेता एक नितळ निर्मळ कुमसारी सुटसुडाय दिता सुटका दिता डेलिव्हरन्स जावन आसा थंय आमकां क्रिस्तांवांक कॅथॉलीक क्रिस्तांवांक अपट्टू नितळाय जाय बरें कुमसार आमी जावंक जाय तिसरें जावन आसा हांवें तयार जावचें सान पावल म्हणटा झगड्याक आयतो जाल्यार सोजेरा बरी तयार जा झगड्याक आयतो जाल्यार सोजेर सगळें घालता आपली मुस्तायकी आनी तो तयार रावता खंयच्या घडये तो झगड्या तयार आसा तशें तुजे काळजाचें उणेपण तुजे काळजाचें कडेपण तुज्या काळजांत असले ते अवगण सगळे काडूंक तयार जा एकामेकाक दुखयला तरी बगसाणें दी बगसूंक तयार आसाय तरी जेजू तुज्या काळजांत येतलो तुका उत्तेजन दितलो प्रेरण दितलो मात न्हय 5वें मेट जावन आसा जेजून सिमांव विचारलें जावन आसा सिमांव तूं म्हजो मोग करताय तेच तुका आज विचारता सिमांव जो हाजे पुता तूं म्हजो मोग करताय आज तुमकां आर्यक लागीं आनी म्हाकाय तोच जेजू विचारता तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार एक नितळ निर्मळ बरें कुमसार तूं जा मगेचे भावन आनी भयणीनो तुमच्या काळजाचे गुणायक वसात तुमच्या काळजाचे गुणायक सगळीं तुमची पातकां उसारात आनी भोव नितळ कुमसार जावच्याक ह्या वेळार कृपा मागोवन घेवया सगळीं आमी उबी रावया दोनी आमचे हात वयर करया मोगाचे न्हू ह्या वेळार तुमच्या वयर संपन तरा पवित्रत्वाची सकत तो वतो दी सर्वेस्वर आमच्या मंगळा देवा ह्या भुरग्यां वयर तुजी काकुची आनी दाळची दिश्ट घाल तुजे मोहळ्यांचे थंय येव दी तांचे थंय कितेंय उगड आसतलें आसा आनी कितेंय ताणें लिपोवन धरलें आसा या म्हाका नाका म्हण हांव फाटीं गेल्लें आसा तें सगळें ताच्या दोळ्या मुखार हाड बरें नितळ निर्मळ कुमसार जावच्याक ताका फावो कर हालेलुया 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 जेजू 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 तुजे सकात तुजे बरें सक्रम ताचे सकात ह्या भुरग्यावर घाल सम्या तुझा आशिर्वाद घाल सम्या तुझ्या वार्ते घेणे हांगा जावं दी सगळे बरें बरें ह्या भुरग्यांनी हाडच्याक नितळ निर्मळ काळीज तांकां रसन दे सम्या सोन्या पातकामोजी बगोया पातकामोजी बगो देव तुमकां जाय जाल्यार प्रेरण दितलो सगळे आमी आज नितळ निर्मळ कुमसार जातल्या एक नव्या जिविताच्या वाटेक मेट तेंगतल्या सगळीं आमची पातकां बगसून आमी नवी जिवी जावन एकामेका सांगता
मोगान जियोंक जाय सर करपा देव तुमकां दिवं दी. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मंगळा रायांक तुझ्या व्हडत्या आत्मेकान ते आमकां दिलाय. तुझ्या मासा रक्तान पोसले आसता तेच बलिदान आमच्या जिवनांत व्हडत्या तरा उपाय करूंक आनी नव्या जिविताच्या वाटे मेळटूंक आमकां पाव कर. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्पाद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. एक नितळ निर्मळ काळीज रोसूंक वसुऱ्यांत क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मगाच्या भाव भयणीनो पाद्रा बेदोळती येवन जाल्यात आनी ते आतां कुमसारा बसतले. पयस वचोंक आसचे पाद्राबान सांगल्या प्रमाणे पयलें कुमसार जावन वसात 7-10 बस आसा म्हणटाले पाद्राब आनी उरिल्ले लागशिल्ले आसल्या मागीर कुमसार जाल्या पुरो 4 जाण येजाक आमी कुमसाराक आसतले हांव. तर आतां कुमसार जाल्या उपरांत मागोन तुमी घरा वचचेत. हांगा रावची गरज ना. इतल्यार रेतेर आयची सामता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवा गारगार मगाच्या ना थोडे ताळयो पेटून आमी देवा गारगार जावन आसा.